की तुमचे जर्नी म्हाका आयकपाक जाय, तुमचे चायल्डहूड कसो आशिल्लो, तुमचे स्कुलींग खंय जाल्लें, ही सगळी जर्नी आयकपाक जाय सर. जर्नी तशी व्हडली आसा, पूण मोटवायेन सांगपाचें म्हटल्यार हांव दिवचल म्हालांतलो. ओके. म्हणजे ल्हानपणाचे स्कुलींग म्हणजे कुटुंबाचे स्थलांतरण कामां धंद्या निमतान हांगा थंय जातालें. त्या प्रमाणे वास्को, केन्ना पणजे, केन्ना फोंड्या अशें स्थलांतरीत जावन रावता थंय वता थंय शिक्षण घेत जालें म्हजें. पणजेनूच म्हणजे शाळा स्कूल बेजीक स्कूल जालें, मागीर मडगांवान जालें थोडें. मागीर कॉलेज लायफ म्हणजे फोंड्यान गेलें, युनिवर्सिटीन MA PhD. शाळा खंयची आशिल्ली सर? खंयची? तुमची हांगा सरकारी प्राथमीक शाळा पणजे आशिल्ली, थंय शिकलो थोडे दीस. मागीर बिचोले आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलान थंय शिकलो, शांतादुर्गा हायर सेकंडरी जाली. मागीर एक वर्स कितें सांकळी कॉलेज, मागीर डायरेक्ट PS कॉलेज आयलो आनी PS कॉलेजीन पूर्ण ग्रॅज्युएशन म्हजें जालें. थंय हांव विद्यार्थी GSB जालो आनी मागीर विद्यार्थी चळवळी हातूंत बीन पडलो. बेजीक कलाकार आशिल्ल्या कारणान युवा कलाकारा भितरूय बीन रुळ्ळो. लेखनाचें मातशें कौशल्य आशिल्लें, लेखन कलेक म्हाका विद्यार्थी पांवड्यारूय प्रोत्साहन मेळ्ळें, साहित्यीक पांवड्यारूय मेळ्ळें. अशे तरेन साहित्यीक गूण विकसीत केले. घरानूच पयलीं सगळें आशिल्लें. हय, घरान आमचे कलाकारांचें वातावरण आशिल्लें. हार्मोनियम, तबला, भजन, संगीत आशिल्लें. बापूय आशिल्लो, मागीर आमचे बापायचे डिस्टंट रिलेटीव भाव आशिल्ले. आमचे मधुसूदन च्यारी आकाशवाणीचे, ते बीन म्हणजे डिस्टंट काका लागतात. तशें सगळें घरान वातावरण कलेचें आशिल्लें. भाव बीन नाट्य क्षेत्रांत, बापूय नाट्य क्षेत्रांत, अशें तशें मुखार आयलो.